बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो योगकार दिता. भयणीनो आनी भावनो, ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमची खाजगी मागणी आसात. आदली मागणी देवान भाग्यवन फ्रांसिसाच्या मागण्यांतल्यान विनंतींतल्यान तुमकां फावो केल्ली आसा. तर तुमी आर्गां दिवंक आयिल्लीं आसात आनी आर्गां आमी सदांच दिवया, कित्याक देव आमकां कितलें बरेंपण करता. पूण आमकां आनिकूय गरजो आसात, त्यो सगल्यो देवा फुडें मांडून आतां आमी ह्या मिसाचेंय जें खेरीतीन देसांव आसा तें मनांत धरून ह्या वेळार देवाचें बोगसणें मागया. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोर पुदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. आयज आमी भाग्योंत लॉरेस ब्रेंदिसीचो हाचें फेस्त समरुमतांव. सर्वेस्परा, तुज्या नांवाचे मोहिमे खातीर आनी मनशाचे सोडवणे पासत तुज्या यादनिकाक भाग्योंत लॉरेसाक बुद्धीचें आनी जाणटिकायेचें देणें तुवें दिलें. आमी कितें करूंक जाय तें समजून घेवंक आनी तें कोरण्यांनी पाळूंक तुज्या आत्म्यान आमकां उजवाडाय आनी जाणटिकायेन भर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या हकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. मिकेयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. तुजे पोरजेक बोडी घेवन चोरवाक व्हर. ही पोरसां तुज्या दायजाचो हिंड. ती एकसुरी रावता एका रानांत आनी सोबभोंवती आसात मैदानां. पुर्वीच्या दिसांनी ती करताली तशें आतांय तिका बागशानांत आनी गिलियादांत चोरवाक वचून दी. इजिप्तांतलो भायर सरलाय तेन्ना तुवें केलें तशें आतांय आमकां विस्मितां पळोवंक निर्मी. तुजे असलो देव आनी खंय आसत? तूं गुन्यांव काडून उडयताय, अपराध रोखडेच बक्षिताय, पोटांत राग दवरिनाय, पूण दया करपांत संतोसताय. आनीक एकदां आमची दया कर. आमचे गुन्यांव पांयां तळा मोस्तून तांची पूड कर. सोगलीं आमची पातकां दोर्याचे खोरीक उडय. आमच्या पुर्वजांक मागां सोपूत दिलोय ताचे प्रमाणें जाकोबाक तुजें विस्वाशीपण खोळीत कर आनी आब्राहामाक तुजी काकलूत दाखय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. सोगलीं म्हणुया. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. ह्या तुज्या देसाचेर सर्वेस्परा तुजी कोणवाळायेची नदर पडली. गुलाम जाल्ल्या जाकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडून परतून हाडलीं. तुजे पोरजेचे गुन्यांव तुवें बक्षिले. तिची सोगलीं पातकां लिपोवन नाच केलीं. तुजो राग तुवें पयस केलोय. रागान जळटालोय तो तोंड जालोय. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. देवा, आमच्या तारोका नव्यान आमकां सोडोवन एकठांय कर. आमचें कितें वायट दिसलां तें उपकार करून विसर. आमचेर रागा बरीतूच आसतलोय सदांकाल. पिणकेचे पिणकेन तापोनूच रावतलोय. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. नव्यान आमकां जिवंत करचो नाय दोनया. तुजे पोरजेक आनीक तुजे सवें संतोश दिवचो नाय. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. उद्गार.
Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. सोमी म्हणटा कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतोल्यांव. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावन सोरलीं आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिश्यांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी कोत्ता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. ह्या दिसांनी आमी पळयलां कशे भाशेन जेजून उतरांनी कितलें बरें केल्लें, कोडण्यांनी कितलीं बरीं जाल्लीं. पूण थोडे फारिसेव आनी सादुकी ताका मानिनात. ताका तांणी पत्करून घेवंक ना. ताका ते नाकारूंक सोदतात. पूण जेजू ताका उदीक सारकें पळय तें दाखयता. आयज आमकां कसली शिकवण मेळटा तुमकां दिसता आसतलें? आमी म्हणटलें ना, जेजू पळय कसो आपल्या भावयक आनी भाव भयणीक नाकारता. ना, तशें न्हय. माय ताची सगळ्यां परस जी कोण देवाचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सादता पळय तसली. तिचे आनीक कोण ना, तिचे असलो कोण ना. तो तशें म्हणिना. तो आतां आमकां कितें दाखयता? ह्या फुडें कोण म्हजी भाव भयण, जी सगळीं जाणां देवाची येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सादता पळय ती. आमी सगळीं जाणां एका बापाचीं भुरगीं. पूण आमकां आमच्या मदीं कितें जाला? भेदभाव जाल्या. हांव गोंयकार, तीं भायलीं. आमी इंडियन आनी तीं परकीं. हे भाशेन सगळ्याक जाता. आरे पूण ह्या सगळ्या संवसारांतलीं भुरगीं एकूच देवाचीं. आनी आमी सगळ्यांनी देवाचे येवजणे प्रमाणे जिवंक जाय. जेजू हें कळीत कोत्ता. तो फकत आपल्याच धाकट्या कुळाक घेवन ना, सगळ्या जाणांक तो आपले बरोबर घेता. आनी तो पुनर्जीवन जालो की ना, तो आमकां आपल्या जिवितांत आपल्या आत्म्यांत एकवटायता. हें तो तांकां कळीत कोत्ता. भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां तेच भाशेन देवाचे येवजणे प्रमाणे जियेता. तुमी म्हणटले हो लॉरेन्स कोण? तो भुरगोच आसतना ब्रिंदीजीचो ताका एक गूण देवान दिल्लो. कसलो गूण? हुशार आसलेलो. ताका कितल्योच भासो येताल्यो. पयले म्हणटा तो इतालियाचो म्हणटोच इतालियन, स्पानीश, जर्मन, चॅक हे भाशेन ह्यो भासो. त्या भायर हिब्रू, ग्रीक, लातीन कितल्योच भासो येताल्यो ताका. बरी एकमत आसलेली, गिन्यान बरें आसलेलें. आनी तितलेंच न्हय, ल्हान आसतनाच तो प्रवचन करपाक एकदम बरो आसलेलो. मिसांवां दितालो. पाद्रीपणाची ओड जावच्या आदींच ताणें अशी मिसांवां दिलीं आनी इतलो फामाद जालो की सगळे पळय मूळ मुख्य गांव आसलेले ताका थंयसर वताले मिसांवांक. तितलेंच न्हय, ताणें खूब लोकांक झुजपाकूय घोटाय दिली. कित्याक एका वेळार अशें जातालें की दुसरे येवन जंयसर क्रिस्तांव आसले तांकां मुसलमान कोत्ताले. तांकां मागीर आडावंक ताणें खूब मदत केली.
पूण ताचें जिवीत तितलेंच न्हय, तो भुरगोच आसतना ताकाय आपल्या संस्थेचो फुडारी केलो. हिंचे संस्थेन ताणें प्रवेश घेतलो फ्रांसिस्कना मध्ये आनी ताका थिंचोर ते मानूंक लागले. दुसरे फावटी ताका परतून हाडपाक करताले, तो म्हणूंक लागलो हांव परतून जायना, तुमी दुसऱ्यांक काडात. हे भशेन एकदम खालती रावलो आनी खूब वार ताणें देवाचो केलो. देवाची येवजणे प्रमाणे तो जियेतालो. आमी सगळीं जाणां तेच भाशेन देवाची येवजणे प्रमाणे जियेता. आनी जियेता जाल्यार आमचे मदें कितें जातलें? आमी शांत आसतल्या. शांती काय आमचे मदें आसली की ना, आमी जाणो देव म्हजे सगळें आसा, हांव देवा बरोबर आसा. आतां कितें जाता, भायल्यान खूब उसामोळां येता, दुसरीं आमचेर कितें ना कितें म्हणटलीं, कितें ना कितें कोत्तेलीं, पूण तें आमचेर घेवचें न्हय. तें फकत जेजू जो आमचें सगळें आसा ताचेर दवरून तातूंतली आमकां भायर सरूंक तो घटाय दितलो आनी तो आमकां शांती हाडटलो. ही आमकां उसामोळां हाडटली, कित्याक तीं पातकान जियेतात आनी आमकां पातकान ओडून घेतात. आमी पातकान पडचें न्हय. जेजूचे सगळें एकवटोन ताची येवजणे प्रमाणे आमी जिवया आनी तो आमकां सुचयतलो कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय पळय तें. काल आमकां मिकायास प्रवाद्यान सांगलेलें आसा, प्रमाणीकपणांत रावात, दोळ्या मोया दाखयात आनी परमेश्वरा सगळें खालतीकायेन चलात. हे भाशेन आमचें जिवीत सारूंक सदांच आमी 5 मिनट अशें हात जोडून ओंटयेन दवरून दोळे बंद करून रातचें आमी 5 मिनट जेजू बरोबर सारूंक जाय. हे परी सारीत तर आमकां आख्खी रात मागण्याची जातली आनी आख्खी रातींत आमी घोटायेन बरोवन येतले. कितें करूंक जाय? प्रत्येक सुस्कार घेता पळय ताका आमी हाजीर जावंक जाय. सुस्कार घेतलो म्हणटच जेजू जो जिवीत जावन आसा तो सुस्कारांतल्यान आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता. सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर काडया आनी हे परी जेजूक एकवटोन ताची सारकी आमी अदीक आनी अदीक जावया आनी देवाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक लागया. ह्या संवसारांत आतां ही पेस्त पिडा आयिल्ली आसा, तिका फुडो करूंक सगळ्या लोकां पासत आमी आतां मागया. सोरपोदेदरा आनी काकळुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन मानून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोतिल्ल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page 36, C18. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदाद देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, भाग्योंत
ताची शिकवण घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वखाणटाव आनी आमकांच आनी आमचें सोर्व तुका समर्पून दिता. हें आमचें समर्पण तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वतायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब समारंभोवंक तुजे पवित्र सुबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमच्या गिन्यान उजवाडा येता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. हूं सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. हूं सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकव्याच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्या शिस्सांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो टुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी हे काळशींतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दरमेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचे पुती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, आमी फकत जेजूकूच सेकोटोन देवाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक जाता. तोच आमकां बापा इश्टी वत्ता.
तो ताका एकवटोन सगळीं आमची त्या सामानांत धरून आतां ताचे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोराकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरम दुतांक म्हणलें, आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी आत्मीकपणी शेवंक हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page 66, D35. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवीच्या तुजी चोरवना, तोय म्हाका विशय तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तोंड उदका सोरी पावयताय. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. केदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें काळीज, म्हजें गिन्यान, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे परमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, जेजू आमचो जीव वणो, ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शिश्य आमकां करून तो शिकयता तें सगलें सोत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्यवंत लॉरेन्साच्या परबे दिसा आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, दर दिसा
देवाचो आशिर्वाद आमी घेतलेलो आसा जेजूक आमी एकवटून जियेता वय सदांच आमी मनांत दवरया प्रमाणीकपणान भोंवया दोळ्या मोया एकामेकाक दाखोवया आनी जेजू सोबें खालतिकायेन रावया सर्वेस्पो तुमचे सोबें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्पो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. Page 92, F14. बाबोइन कोशी समोर एकटाय बापाक बोजून एका जेवणाक बसून खुशाल जावेता जेजूक साक्षी दिवया